नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कॉम्युनिदादीच्या जमिनींचेर गांवकार आनी भागधारकांचोच अधिकार, सरकाराच्या हस्तक्षेपाक उत्तर गोंय कॉम्युनिदादीचो खर विरोध. सेव्ह कॉम्युनिदाद सेव्ह गोवा बॅनरा खाला घेतली बसका. घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मनशाचेर सकयल्ल्या पावंड्यार वचून टिका करप न्हय योग्य, सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय. विजयाच्या स्टेटमेंटाचो केलो खर निशेध. सावयवेऱ्या बोणये वाठारांत गव्याच्या हल्ल्यात 2 जाण जखमी, एकल्याचेर जीएमसीत उपचार आसा चालू. गव्याच्या हल्ल्याक लागून लोकां मदीं पातळ्ळा भंय, रान खात्यान करचो बंदोबस्त केल्या मागणी. एसजीपीडीए सोपो कर वसुलीत सुरू आसा स्कॅम, आदलो सोपो कंत्राटदार मिलाग्रीस फर्नांडिसाचो आरोप. चवकशेची मिलाग्रीसाची मागणी. बेकायदेशीर गांजा प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनी एका तरणाट्याक केली अटक. 208 ग्राम गांजा तशेंच स्कूटर आनी मोबायल केलो जप्त. कदंब राजान बांदिल्ल्या राजबीद रॉयल हायवे रोडाक दिवचो इतिहासीक दायज थळाचो दर्जो. सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीची सरकारा कडेन मागणी. राजबीद गोंयच्या संस्कृतीक आनी ऐतिहासीक दायजाचे प्रतीक, सांगता एल्विस गोम्स. आनी आतां खबरो विस्तारांत. घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मनशाचेर विजयान इतल्या सकयल्ल्या पावंड्याचेर वचून टिका करप योग्य न्हय अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. सभापतीन ह्या नादी सत्ताधारी आमदारा परस विरोधकांक संद दिवन आपल्या पदाक न्याय दिल्ल्याचें सुभाषाचें म्हणणें. सभापती रमेश तवडकराचेर विजयान केल्ल्या टिकेक भाजपान प्रत्युत्तर दिलां. एनडीएचे बसकेक सभापती रमेश तवडकरान हजेरी लावकूच ना. बसका सोंपल्या उपरांत आपले कांय प्रस्न घेवन ते मुख्यमंत्र्याकडेन आयिल्ल्याचे स्पश्ट करीत भाजपान विजयान सभापती आड केल्ल्या स्टेटमेंटांचो खर निशेध केलो. कालचे एनडीएचे बसके उपरांत विजयान सभापतीचेर उलयतना तवडकार हे सत्ताधारी पक्षातले बावले म्हणून स्टेटमेंट केल्ले. तशेंच विधानसभेत विरोधकांड व्यूहरचना तयार करपाचे बसकेत सभापतीचे कितें काम म्हणून विजय उलयल्लो. विजयाच्या ह्या आरोपांक आतां भाजपान जाप दिल्या. लोकशाय राजवटीत विरोधकांकूय तांची बाजू मांडपाचो समान अधिकार सभापतीन दिल्लो आसा. तेन्ना एखाद्या बारीकशा कारणाक लागून विजयान सभापतीचेर आरोप करप सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचें फळदेसाय सांगता. दुसऱ्या वटेन ताणें आदिवासी समाजा भितर फूट घालपाचें काम बंद करचें म्हूण फळदेसाय उलयलो. आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हणून सांगपाचें. जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हणून. ही कालची खबर. आज तो बीजेपी लेजिस्लेटीव पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता. जी मिटींग आमकां भितरल्या गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग असेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली. थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात. अशे मिटींगेक सभापती आपली हजेरी लायता. लोकांक कितें कळपाचें हातून. सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय, जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय, हो सभापतीत जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीत जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली. इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळें की आदरणीय सभापती रमेश तवडकर हे भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेच्या किंवा आमच्यो विधानसभेच्या अधिवेशनाच्यो स्ट्रॅटजी प्लॅनान भितर ते सामील जाले. हांव तांचें वक्तव्य जें केल्लें की ताणें पपेट म्हणलें किंवा ताणें सत्ताधारी पक्षाचे हातांतले बावले म्हणले, अशा पद्दतीचे शब्द वापरून तांणी जी अवहेलना केल्या ताचो आमी निशेध करतात. पयले सुवातेर आमची जी बैठक सुरू जाल्ली ती 12 आनीक ह्या बैठकीक आमचे सगळे आमदार आशिल्ले आनी सभापतीन ही बैठक केली ना. साधारण ते 1.5 तासाच्या चर्चेच्या नंतर आमची बैठक ही विसर्जित जाली आणि मुख्यमंत्री ह्या हॉलांत भितर आमच्या सगळ्यांची जी पर्सनल ज्यो फायल्स आसा जावं कितें आसा ते आमी क्लियर करपाक लागले.
आनीक आमचे कामाच्या मतदारसंघाच्या कामाच्या विशीं हे सगळे करपाक लागले आनी त्या वेळार सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात ताणें आपली कामां घेवन विसर्जीत जाले नंतर साधारण अर्धा तासान ते आयले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सावयवेरेच्या बोणये वाड्यार गव्या रेड्यान केल्ल्या हल्ल्यात दोगांक दुखापत जाली. भाजयेच्या मळ्यात गेल्ल्या धर्मा आनी दिनेश गिरोडकार हांचेर गव्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या धर्मा गिरोडकाराचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात, जाल्यार दुसरो थळावो दिनेश गिरोडकार हाका किरकोळ मार लागला. पळयात पुराय बातमी. सावयवेरे वाठारांत गवे रेड्यांचो वावर बरोच वाडला. लोकांच्या बागायतींनी, कुळागरांनी तशेंच मळ्यांनी हे गवे रेडे घुसतात. इतलेच न्हय जाल्यार लोकांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सोमारा सांजे सावयवेरे बोणये वाठारांतल्या खामिणी देवळा लागसर आशिल्ल्या मळ्यांत गेल्लो धर्मा गिरोडकर घरा वतालो तेन्ना वाटेर ताचेर गव्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या धर्माचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. तशेंच दिनेश गिरोडकर हाच्या आंगार गवो धांवून गेल्लो. ताकाय मातशी दुखापत जाल्या. गव्याच्या हल्ल्याक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. हे गवे भाजयेचे मळे, अणसां आनी हेर बागायतीची नासधूस करतात. तेन्ना सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 2 दिसा पयलीं एक अशी घटना घडली की आमचे लोक जास्तीन जास्त मळे करप, तवशीं काडप, दोडगी काडप, पूण ते आमकां खावपाक मेळना. आमच्या रानांत गवे चड जाल्ले आसा. धर्मा गिरोडकार मळ्याक साकून घरा येतालो. मळ्याक रावल्या शिवाय काय मेळना. रात दीस थंय जागरण करचें पडटा. कितें ताटां वाजचेची पडटा, हे घुमटां कशीं वाजोवची पडटा, जेन्ना गवे भितर येवं जायना म्हणून. आनी त्याच दिसा तो बाबडो बेगीन भायर सरलो. जो रेडो येयलो गोवा, तेणी ताका जमनीर उडयलो. ताका कळच्या पयलीं धर्मा उखलून उडयलो तेणी, बेशुद्ध पडलो. दिनेश गिरोडकार येतालो, तेज्या आंगार धांवलो. तेणी एक पयली चुकेली, दुसरी चुकेली, तिसरे फावट गवो ते वालीक पडलो आनी दिनूय मातसो धांवता धांवता 2-3 कडेन पडलो. ताकाय मार लागलो. आनी धर्मा गिरोडकार म्हणटा तो आतां जीएमसीक उपचार घेता. बागायतीतूय येता. हांगासर एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणात काजू, हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद सावयवेरें हें अणसा खातीर. आनी अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी सावयवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें. कित्या खातीर गव्या खातीर. शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले आसा. त्यामुळे एक तर शेतकऱ्याक कुळागरांत आपल्या भाटांत भोंवपाकूय भिरांत दिसता आनी ते उत्पन्नाची नासधूसय करता. त्यामुळे खंयचें पीक घेवप हेका शेतकऱ्याक सेक्युरिटी गव्हर्मेंट लागल्यान अत्यंत गरजेची आसा. पुरो आसा. सगळे एरियेन सगळे गवे आसा. चडशे गवे आसा. दुकरां म्हणून खंय तरी चुकून बिकून ती दुकरां म्हणून हेका येना. गवे फक्त आतां पणसुलां आसा जावं खंय तरी तांकां कितें तरी आतां तेंची कोर जातात ती खाजोवपाक, ते केळी बीन उडयता. अशें करून कितें कितें अशें चालूच आसा. आनी निमाणें म्हटल्यार तेंचेर कितें बंदोबस्त करपाचो. गव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी जातालें तेंच्यांनी कितें तरी तेंचेर दिवप. तो फॉरेस्टर मी येवन गेल्ले ना कोण घेवन. गिरोडकार तो आपल्या प्रॉपर्टी जेवर तेंचे काजू आसा तो तेणी मळो इल्लो कितें घातला तितून तो वयतालो आसतलो. डेली म्हणजे येता. हय येतात. आमकां घरा कडेन गावता न्हू. आमच्या घराची धडो उडयल्या. सावयवेरे भागांत जो बोणये हो गांव आसा तो डोंगराळ भागांत आसा आनी त्या डोंगराळ भागांत मोठ्या प्रमाणांत पावसांत काकडीचें पीक तशेंच भाज्याचें पीक घेतलें वयता. ताका लागून ते लोक मळे करतात आनी मळ्यार दीसभर थंय रावन ते मळे पिकयतात. पूण समोर दीस सांजचो जो धर्मा गिरोडकर आसा तो मळ्यांसून घरा येतालो आनी तेन्ना त्याच वाटेन जो गवो येयलो तो तेजेर हल्लो केलो. ताका लागून सरकारान हांगा मळे जे कोण करता तांकां स्पेशल कितें तरी एक आर्थीक नुकसान भरपाई दिवपाची मागणी सध्या मळेकार करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.
SGPDA सोपो कर वसुली स्कॅम चलता असो आरोप आदलो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर मिलाग्रीस फर्नांडिसान केला. SGPDAच्या सोपांतल्यान म्हयन्याक 11 ते 13 लाखांची वसुली जाता. मात पेपराचेर दाखयतना सुमार 2 लाखाचो फायदो जाता म्हणून दाखयतात. आपूण जेन्ना सोपो घेतालो तेन्ना 12.5 लाख रुपया फारीक करतालो म्हणून मिलाग्रीस सांगता. आतां हो आंकडो वाडपाचो सोडून उणो जाला, ताका लागून हातूंत घोळ आशिल्ल्याचें मिलाग्रीसाचें म्हणणें. अशें दिसून येयलां की एक मोठें करप्शन स्कॅम चालू आहा एसपीडीच्या ऑफिसान. आता आमी तेंकडे RTI मारून डॉक्युमेंट मागिल्ले दिसाक जे होलसेल फिश मार्केटान कितले कलेक्शन जाता तेजे वयर आनी मंथली अमाउंट कितलो जाता तो तेणी आमकां दिला. जे म्हयन्याचे कलेक्शन तेंचे जाता ते 12 lakhs, 11 lakhs आनी 10 lakhs. हे तेणी आमकां RTIन ते तेणी आमकां डॉक्युमेंट दिला. हे हांव घडून सांगना, तेंचे ऑफिसांतले डॉक्युमेंट हे तेणी दिल्ले. आतां ते डॉक्युमेंटांतल्यान तेणी आमकां दुसरो डॉक्युमेंट दिल्लो आहा असो हो. हिंकून तेणी दाखयल्ले आहा गव्हर्नमेंट प्रॉफिट ओन्ली 1,83,000, 1,64,000, 1,83,000. सो एवरी मंथ हो अमाउंट. आतां हे स्कॅम करप्शनाचे हे एसपीडीन सांगपाचे आमकां गोंयकारांक हे टॅक्साचे पयशे. आमी एज अ कॉन्ट्रॅक्टर आमी पयले आशिल्ले ह्या एसपीडीच्या बाजारांत. तेन्ना आमी 12.5 लाख आमी एसपीडीक हारी कोत्ताले, कित्याक आमकां ऑर्डर दिल्ली एसपीडीन 12.5 लाख आमी हारी करपाचे गाडी येवं ना येनाका. आमी हे हारी करपाची ऑर्डर आशिल्ली आनी ते 12.5 लाख आमी एवरी मंथ आमी तांकां हारी कोत्ताले. हे टॅक्साचे पयशे जे गव्हर्नमेंटाचे टॅक्साचे पयशे, हे पयशांचे आयज करप्शन जाल्ले आहा. 7 वर्सां पयलीं हो अमाउंट आसलो 1,50,000 पयलीं दिताले. पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो. तेजे उपरांत आमी येयले आनी रेट वाडयली. मागीर वराक कोंताक 500 रुपया आसले एजंटान आनी लोकलांक ओन्ली 100 रुपीज. 100 रुपया तेणी दिवपाचे आनी वचपाचे लोकलांनी. आतां ती रेट ना. आतां लोकलांकूय सेम रेट आहा आनी एजंटांकूय सेम रेट आहा. वराक कोंताक 500 रुपया. सो आतां आमच्या टायमार आमी 12.5 लाख दिताले जाल्यार आतां गव्हर्नमेंटाक मायज मेळोंक जाय, कित्याक लोकलांकूय आनी एजंटांकूय सेम रेट आहा 500 रुपया वराक. हे करप्शन जावन आहा व्हडलें. आनी तुमी म्हयन्याक कलेक्शन घालता ते दिसाचे कलेक्शन जाता ते म्हयन्याक तुमी दाखयताय 11 लाख, 10 लाख आनी 12 लाख. आनी तुमी टेंडर घालताय एसपीडीचो टेंडर घालताय 32 lakhs. तुमी 1.5 लाख दाखयता न्हू, तुमी म्हाका तर दिताय फकत 5 म्हयने म्हाका दियाय. 5 म्हयन्याचे तुमकां एडवान्स दिता आनी म्हयन्याक तुमकां 20 लाख दिता. तुमी गव्हर्नमेंटाक प्रॉफिट 1 लाख 1,60,000, 1,70,000 दिता, म्हणजे हांव तुमकां 20 लाख दिता म्हयन्याक. बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. प्रज्वल गांवकर अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. 26 वर्सां पिरायेच्या प्रज्वल गांवकर ह्या तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन गांजा सयत शिरगांव रेल्वे ट्रॅका लागसर धरलो. प्रज्वल हाचे कडल्यान 208 ग्राम गांजा जप्त केलो. तशेंच ताचे कडल्यान स्कूटर आनी मोबायल फोन जप्त केला. सध्या हो तरणाटो बंदखणीत आसा. दिवचल पुलिसेन ड्रग्स विरोधात कडक आनी धडक कारवाय सुरू केल्ली आसा. फाटल्या 22 दिसांत दिवचल पुलिसेन वेगवेगळ्या सुवातींचेर केल्ले कारवायेंत 2 थळाव्या तरणाट्यां सयत 3 जाणांक गांजा सयत धरपाक येस मेळयला. तातूंत आतां आनीक एका तरणाट्याक धरपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला. मंगळारा मध्यान राती शिरगांव वाठारांत रेल्वे ट्रॅका कडेन दिवचल पुलिशेचे टिमीन केल्ले एके कारवायेंत 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक गांजा सयत धरपाक येस मेळयला. त्या तरणाट्याक धरला तो तरणाटो शिरगांव वाठारांतलो आशिल्ल्याचें कळटा आनी ताचें नांव प्रज्वल शंभू गांवकर अशें आसा. फुडलो तपास दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परब पाटोणकर हे करतात. ज्या तरणाट्याक धरला ताचे कडली एक स्कूटर आनी मोबायल पुलिशेन जप्त केल्लो आसा. बुधवारा ह्या दुबावीत तरणाट्याक कोर्टा सामकार हजर केलो तेन्ना ताका पुलीस कस्टडीत दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिलो.
गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कदंब राजांनी बांदिल्लो राजबीद ह्या कदंब काळांतल्या रॉयल हायवे रोडाक सरकारान ऐतिहासीक दायज स्थळाचो दर्जो दिवचो अशी मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीन केल्या. राजधानी पणजेत कदंब पठाराचेर आशिल्ल्या ह्या पुर्विल्ल्या थळाचें ऐतिहासीक महत्व मतींत घेत ताची राखण करप खूब गरजेचें आसा. राजबीद हाका गोंयच्या सांस्कृतीक आनी ऐतिहासीक दायजाचें प्रतीक मानतात. ह्या खातीर राजबीद रॉयल हायवे रोडाक गोंय पुर्विल्ले स्मारक आनी पुरातत्वीय थळां आनी अवशेश कायदो 1978 खाला आस्पाव करपाची मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीच्या प्रजल साखरदांडे हाणें केल्या. हो कदंब राजांनी बांदिल्लो असो रस्तो कदंब राजा जयकेशी द फर्स्ट. चडशे आमच्या गोंयकारांक खबर ना हे सगळो हिस्ट्री. जयकेशी द फर्स्ट म्हणून एक कदंब राजा आशिल्लो. एंड व्हेन ही शिफ्टेड हिज कॅपिटल फ्रॉम चांदोर टू गोवा वेल्ल्या गोपकपट्टना टू लिंक गोपकपट्टना पोर्ट. थंय ट्रेड चलतालो. टू लिंक इट विथ एला दॅट इज ओल्ड गोवा. एक स्ट्रेट असो 9 किलोमीटर रोड आसा जो हांवें ट्रॅव्हल केला आनी दॅट रोड इज कॉल्ड राजबीद. लोकली इट इज कॉल्ड बिदीर, कन्नड वर्ड आसा. सो हो जो रोड आसा that road is now subjected to, it is totally in the name of development तो complete road काबार केलो आसा. तरी टारिंग जाल्लें आसा. तेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो तरी टारिंग जाल्लें तेन्ना. and now the builders are encroaching upon the road. Nobody knows the historic significance of that road. Nobody knows that Kadamba king Jaikeshi first had built it in the 11th century. आता केन्ना राज्य करतालो कदंबा जयकेशी वन हो राजा 1053 to 1081 म्हणजे 11th सेंचुरीक हो राज्य करतालो. सो ताणें लिंकिंग टू कॅपिटल्स गोपकपट्टना बी देला हो 9 किलोमिटर्स रोड बांदिल्लो. आनी इट वॉज थंयच्यान ट्रेडर्स वताले, थंयच्यान हॉर्स ट्रेडर्स वताले. सगळो तो मेजर ट्रंक रोड आशिल्लो. ओके. आतां वेन यू आर गोईंग बाय द ओल्ड पेंजीम मारगांव रोड, दीस रोड इज इंटरसेक्टिंग आनी मागीर तो दोंगरा वयल्यान करून करून तो फायनली एला पावता एंड गोज अप टू द पोर्ट. सो अजून पर्यंत तो एक्झिस्टन्सान आसा. सो तो आमचो मेन फोकस आसा. पयलीं आमची ओल्ड गोवा जेन्ना उलयता आमी वी वील टेक इट इन स्टेजीस. प्रेझेंटली टुडे वी आर फोकसिंग ऑन राजबीद एंड दीस राजबीद हॅज टू बी नोटिफायड. अनलेस इट एन्जॉयज एनी लिगल प्रोटेक्शन इट वील नॉट बी टेकन सिरियसली. सो राजबीद हो कदंब काळांतलो रोड तो गोवा स्टेट आर्किओलॉजीक आमी अपील करता की इट शूड बी नोटिफायड एज अ हिस्टॉरिकल सायट. Only when it will be notified as a historical site, it will keep away the builders and all those other real estate lobbies which are encroaching upon the road, which are eyeing the road, and that will stop. So Rajbid is our focus. Rajbid state archaeology कडे आम्ही अपील करता, please notify, because laterite paving ताजे अजून पर्यंत आमकां दिश्टी पडटा. So this 11th century Kadamba काळांतलो road has to be preserved. कम्युनिदादीच्या जमिनीचेर फक्त गांवकार आणि भागधारकांचोच अधिकार आसा. हातूंत सरकाराक हस्तक्षेप करपाचो कसलोच अधिकार ना. सरकारान कम्युनिदाद जमिनीचेर बेकायदेशीर बांदकामां नियमीत करपाचो यत्न केलो जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वतले म्हणून उत्तर गोंय कम्युनिदादीच्या मुखेल्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. कम्युनिदादीच्या जमिनींचेर फकत गांवकार आनी भागधारकांचोच अधिकार आसा. हातूंत सरकाराक हस्तक्षेप करपाचो कसलोच अधिकार ना म्हणून उत्तर गोंय कम्युनिदाद समित्यांचे मुखेली सांगतात. कम्युनिदादी वाटेयात गोंय वाटेयात या बॅनरा खाला उत्तर गोंय कम्युनिदाद समित्यांची मुखेल्यांनी आसगांव कम्युनिदादीच्या कार्यालयात जागृताय बसका घेतली. हे जागृताय बसकेक उत्तर गोंयच्या कम्युनिदाद समित्यांचे मुखेली हजर आशिल्ले. सरकारान कम्युनिदाद जमनीवेली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितले म्हणून तांणी शिटकावणी दिल्या. Imagine we going at the site. So for me is like a shield and my right person is the finance manager who never rejects any proposal of my finance, and because of this we can carry this work of this managing committee of the Kumbhaka Kasaba. Specific, the government is now threatening basically to enact a legislature where they are going to regularize illegal structures in Comunidad and other panchayat areas and all, but mainly Comunidad. For that, the Comunidad of Asagaon has raised an objection to this. This is the document where we all raise an objection. The signatures of my president, myself and my treasurer are all here. We strongly oppose this jurisdiction which they are trying to bring to
regularize illegal structures. I would like to tell the government that first they should set their house in order. गाँवच्या लोकांक शेअर होल्डरांक काय ना, even our dividend we don't know how much to pay. We are in such a pathetic condition state right now. I'm in my second term now, just elected for a second term. First term when getting. From here onwards, we are traveling on the right path of achieving our objectives and aims of coming together in the first place and addressing all that we need to address. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कार्मिक खात्यान 9 सरकारी अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. गोविंद गावडे मंत्री असताना तांच्या खात्याचे मुखेली आशिल्ल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची हेर खात्यांनी बदली करून सभापती रमेश तवडकर हांच्या मर्जीतल्या तशेंच गोविंद गावडेन पयस केल्ल्या अधिकाऱ्यांक महत्वाची पदां दिल्यात. डॉक्टर अजय गावडे हे तातूंतलेच एक. गोविंद गावडेच्या कार्यकाळांतल्या अधिकाऱ्यांक पुराभिलेख आनी शिष्टाचार आनी हेर खातीं दिल्यात. उत्तर गोयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पळोवपी डॉक्टर अजय गावडे हांची खेळा संचालक म्हणून नेमणूक केल्या. जाल्यार शिष्टाचार खात्याचे जोड सचिव आशिल्ले विवेक नाईक हांची कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक म्हणून नेमणूक केल्या. जाल्यार खेळा संचालक अरविंद कुटकार हांची पुराभिलेख खात्याचो संचालक म्हणून बदली केल्या. कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळी हांची शिष्टाचार खात्याचे संयुक्त सचिव म्हणून बदली केल्या. तसेच लोकायुक्त सचिव म्हणून काम पळोवपी आग्नेलो फर्नांडीस हांची शेतकी खात्याचे संचालक पदार बदली केल्या. शेतकी खात्यात संचालक म्हणून आशिल्ल्या मधू नार्वेकार हांका मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी म्हणून जबाबदारी दिल्या. मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी मेल्विन वाज हांका लोकायुक्त सचिव म्हणून नेमला. बंदखण अधीक्षक शंकर गावकार हांची कला अकादमीच्या वांगडी सचिव पदाचेर नेमणूक केल्या. जाल्यार दिनेश पवार हांची उत्तर गोंय मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली केल्या. पुलीस अधीक्षक सुचेता देसाय हांची कोलवाळ बंदखणीच्या अधीक्षक पदाचेर नियुक्ती केल्या. पर्सनल डिपार्टमेंटान 9 सिनियर स्केल ऑफिसर्सांचे ट्रान्सफर काडलेले आसा. तितून आसात आग्नेलो फर्नांडीस जो सेक्रेटरी लोकयुक्त आशिल्लो, तेजो आतां पोस्ट घातलेलो आसा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरान. तसोच मधू नार्वेकर जो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आशिल्लो, तेका आतां सीईओ ऑफ MMC म्हणजे मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो तेका सीईओ केल्लो आसा. तसोच अजय गावडे जो चीफ सीईओ ऑफ जिल्हा पंचायत आशिल्लो, तसोच तेजे कडेन एडिशनल चार्ज आशिल्लो मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GHRSIDC हो जो चार्ज आशिल्लो तेका आतां घातलेलो आसा. स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्साचो डायरेक्टर केल्लो आसा. त्याच बरोबर तेका परत एडिशनल चार्ज जो तेका GHRSSIDC जो एडिशनल चार्ज आसा तो तसो तेका परत दिल्लो आसा. तशेंच दिनेश पवार जो आसा तेजो तेका हेजे पयलीं पोस्टिंग तेजी नाशिल्ली, सो तेका आतां सीईओ ऑफ नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत केल्लो आसा. तसोच तेका एडिशनल चार्ज तेका डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हो तेका एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा. तसोच विवेक नाईक हो जॉयंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉलाचो जॉयंट सेक्रेटरी आशिल्लो, सो तेका आतां डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान तेका चार्ज दिल्लो आसा. तसोच अरविंद खुटकर जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स आशिल्लो, तसोच एडिशनल चार्ज तेका मेंबर सेक्रेटरी कला अकादमी आशिल्लो, तेका आतां डायरेक्टर ऑफ आर्कायव्स केल्लो आसा. आनीक शंकर गांवकर सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल तो आशिल्लो, तेका आतां मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कला अकादमी केल्लो आसा. तसोच सगुण वेळी डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर तेका आतां जॉयंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉलान घातलेलो आसा. तसोच लास्ट नवो मेल्विन वाज सीईओ ऑफ MMC म्हणजे सीईओ ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो आशिल्लो मेल्विन वाज, तेका आतां सेक्रेटरी लोकायुक्तान घातलेलो आसा. सो ह्यो म्हत्वाच्यो बदल्यो ज्यो काल ही ऑर्डर येयली. आनीक 9 जाणांच्यो हे जे सिनियर स्केल ऑफिसर आसा, 9 गोंयचे सिनियर स्केल ऑफिसर तेंच्यो बदली जाल्ली आसा. सो आयची ही म्हत्वाची बातमी. 9 सिनियर स्केल ऑफिसर हे जेंची नांवां आमी तुमकां सांगली तेंची बदली जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. 2 महिन्यां भितर दिवसाच्या कातरवाड्यावयली रस्त्याची समस्या सुटावी करात, नाजाल्यार रस्त्याचेर देऊन IDC चक्का जाम आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस गटान दिल्या. मजगती सध्याच्या मातयेच्या रस्त्याचो धूप जाला. उटंगराचो पावस पडटकीच सध्याचो रस्तो उदकापोना वचून लोकांचे हाल जातात. दिवचले IDCक जोडून फुडें वचपी कातरवाड्याचेर धड रस्तो ना. आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळावे लोक फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन करीत आसात.
मात हे मागणेक आयज मेरेन आडनदर जाल्या. धड रस्तो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात. देखून वाड्यावेल्या लोकांक साबार अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. मजगती गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष दत्तराम शेटये आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या प्रस्नाचेर नाराजी उक्तायल्या. 2 म्हयन्यां भितर ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस गटान दिल्या. आयज हो जो रोड जर तुम्ही पळयलो, हो रोड गेले जशें आमच्या लिडरान सांगले हांगाच्या की गेले 30 वर्सां ह्या रोडाची लोक विनंती करता आणि 150 ते 200 घरां आसा. म्हणजे ह्या सरकारा कडेन, ह्या म्युन्सिपाल्टी कडेन 30 वर्सां लोकांनी भोव मारपाचे रस्तो जावचो म्हणून हे होणक्यांनी हांचो आतां म्हाका सांगा ते म्युन्सिपाल्टी चेअरमॅन आनी कोणाचा मंत्रा ते हांगा ते दितले असले करपाक. हेच जर कोण भायले हांगा रावल्ले मोठे लोक जाल्यार इतकें चकाचक रस्तो करून दितले असले, 30 वर्सां रावचे नासले. आनी आयज हांव सरकाराक असेंब्ली येता आणि म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सनाकय सांगता आणि चेअरपर्सनाक हांगाच्यान आमी आव्हान करता की हो रस्तो बेगीतल्या बेगीन जावपा जाय. आणि जर हो रस्तो जावंक ना जाल्यार सगळ्या लोकांक हांगा उठून सगळ्या इंडस्ट्री चक्का बंद करतले आमी. आमी हांगासर पळयता की ह्या रस्त्याची जी हालत जाल्लेली आसा पळय, गेले 30 वर्सां सगळ्या ह्या लोकल्सांचे डिमांड आसा की हो रस्तो बेगीतल्या बेगीन जावपाक जाय. कितलेशेच लोकांचे डिमांड आसा कारण हांगा जवळ जवळ 100-150 घरां आसा. आमी पळयता की सिनियर सिटीजन म्हणा किंवा ल्हान भुरगे ह्याच रस्त्यांसून ते स्कुलांक वयता किंवा आपल्या बाजारान बिचोली मार्केटान वयता. जेन्ना समजा एखादे वेळी जेन्ना आमचे ॲम्ब्युलन्साचो टायम येता, ॲम्ब्युलन्स एमर्जन्सी आसता किंवा सिनियर सिटीजन रातच्या टायमार कितें प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसता. सो हांव तुमच्या माध्यमातून मागता PWD मिनिस्टर तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन की बेगीतल्या बेगीन हो रस्तो तेंच्यांनी कळोवचे बिचोली डिपार्टमेंटाक आणि बेगीतल्या बेगीन हो रस्तो तेंच्यांनी करपाची ऑर्डर दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जिल्लो पंचायतीचे सदस्य धाकू मडकयकर हाणें गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या आड जातीय टिप्पणी केल्ल्याचो आरोप करीत पुलीस कागाळ केल्या. गोवा फॉरवर्डाच्या अधिकृत फेसबूक पेजी वयल्यान ताणें सभापती तवडकर हांच्या विरोधात गावडा समाजा विशीं आक्षेपार्ह विधानां केल्यात असो आरोप मडकयकरान केला. ह्या संबंधी मडकयकरान फातोर्डा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करून संबंदीत कायद्या खाला कारवाय करपाची मागणी केल्या. विजय सरदेसाय फातोर्डेचे आमदार आणि जे तांकां अपशकून शब्द वापरल्या, तांकां पोपेट म्हटला, तेजे पयलीं ताणें एकदां माकोड म्हटले. तो अनेक तरेचे आरोप अशा लिडराचेर करीत आसता आणि हे आमी सहन जायना. तेकाच लागून आमी आज फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेन दिल्ली आसा. हांवें म्हाज्या नांवान दिल्ली आसा. ST बांदव ह्या नांवाचेर म्हाका दुख्ख दिसता. आमचो एक गोंय विधानसभेतलो सभापती तो आसा रमेश तवडकर, हो खालच्या म्हणजे आमच्या आदिवासी समाजातलो आसा आणि हो आदिवासी समाजातलोच म्हणूनच कमी जातीचोच म्हणून हेजेर हो विजय सरदेसाय अशे आरोप करता काय कितें आनी अशे तरेचे आरोप जावपाक जायना. आज विजय उलयता, फाल्यां आनी कोण उलयतलो. विजय कितें समजता स्वताक? विजय सगळ्या पयर तेणी समाज कल्याण मंत्री तेंचेरय कितें उलयले, तेजे पयलो दामू नायकाचेरय उलयले, तेजे पयलीं आमचो माननीय मुख्यमंत्री हेचेरय उलयले. तूं जाय हुशार, पण अशे दुसऱ्याक अपशकून शब्द वापरून तूं कितकी हुशारकी फुडें व्हरतलो आनी तूं फुडें कितें नेतेपद करतलो, तूं फुडें कितें लोकप्रतिनिधी म्हणून वापरतलो. आज तुज्या मतदारसंघान ST बांदव कितके आसा हेजो तरी विचार करपाक जाय आसलो. हे करनासतना आपले जे शब्द अपशकून जे दुसऱ्याक वापरता ते तेणी बंद करचे. आनी हांवें जी कंप्लेन दिला तेगे ताबडतोब पुलिशेन एक्शन जावपाक जाय. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.